देवस्थानांतलो काडून जेजू शिमावाच्या घरा गेलो. शिमावाची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी ताणी तिचे पासत ताका विनोदी केली. तिचेर ओडो घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती ताचो परमोस करूंक लागली. दीस दानीर पडल्या उपरांत जिन्सा भाशेच्या भलायकीकारांक ताची सोशी हाडली आनी एकल्याचेर हात दवरून ताणें तांकां बोरी केली. जायतीं जाणां वेल्या देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाणा आसले देखून ताणें तांकां बोवाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाटूच भायर सरून तो एका एकसुऱ्या जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोदून वचो नाका पूण राव म्हूण ती मागताली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाचें राज शुभ वर्तमान हेरा गांवांनी हांवें परगटूंक जाय, तर हेच पासत म्हाका धाडला. आनी जुदायाच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो.